सोमाराक ग्लोबल कोंकणी फोरमान आमदार एलेक्स रेजिनाल्डाक देवनागरी प्रमाण रोमी लिपीकू समान दर्जो मेळचो म्हूण निवेदन दिले. उपरांत कदेल जाय वो रोमी जाय ह्या मोहिमेचेर रेजिनाल्डान नाराजी उडयली. आपूण रोमीच्या विरोधात ना, आपुणूच हो मुद्दो विधानसभेत मांडिल्ल्याचो रेजिनाल्ड सांगता. पळयात तांचे म्हणणे. पोगो बिल म्हणटा असेंब्लीन थंय गेलोले अर्जी गेले आनी तेका लागून म्हाका सारको बॅकलेश 2 वर्सां म्हाका 3 वर्सां बिफोर इलेक्शन हांवें बिल घायलो मग म्हाका अर्जीन सार स्वतायन हायलो कांय जावं ना तें दुसरोच. दे ट्रायड टू डिफेम मी टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज बट दे डिड नॉट सक्सीड. सो आय सेड I don't want to fall prey to the same thing again, so I will be a little more wiser and not make that mistake. I said, then they said that, in the assembly, every assembly, we have been raising issues of Tugele, Romi Konkani. Successive assemblies, I have explained to them, and that big leaders have come and gone here in the assembly, and they told me that people have made them leaders. So people have, that time it was the duty of the leaders to do it. So I said, because they have failed, don't try and blame us for it. Successive assembly, even this assembly, I have a question. Then they explained to me that Cruz had raised issue in the assembly. So I told him, don't make that mistake of saying only Cruz raised assembly. We have asked questions, we have been continuously following it up. So don't make that mistake saying nobody raised the issue. It is continuously in the assembly. And don't give importance only to Cruz and say that he has raised it. See, and I told them, and I asked them one very good question, is it a dhamki? Or is it what is it? Kader jaye wo yahan jaye. So this fellow made it clear. Kennedy made it clear. If you consider it dhamki, you consider it. So I was shocked at the attitude. But still, there is no issue because he said something. We will continue our job. We are simple people. We have always believed in doing something for the people. If there is any consensus on the issue, I am there on the issue. You are supporting. If there is a consensus, I am there on the issue. रेजिनाल्डाच्या विधाना उपरांत ग्लोबल कोंकणी फॉर्मान प्रतिक्रिया दिल्या. तांच्या कोतान फॉर्मान कोणाकूच धमकी दिवंक ना, पूण वेंचणुकेच्या वेळार खंय ते ह्या मोहिमेचो वापर करतले अशें हे फॉर्माचे म्हणणे. ताका तें नांव पडे आसा तें नांव आतां घडये बरें दिसना आसतलें, पूण इलेक्शन येतूच आमी तेंच उजार करतले ना. तेंच उजार करून आमकां घेवन वयचें पडटलें ना. शेवटी आमकां रोमी जाय न्हू. पास केले फाल्यां आमकां कित्याक जाय ते? आमकां रोमी जाय शेवटी. फाल्यां लोकांनी म्हणलें आमकां रोमी जाय. कोचेल जाय कोचेल उत्तली मरे जावं शकता ना. कॉमन ताचो नांव भाशे माय भासते कोंकणी एज्युटेशनाक कोण कोण धांवलेले आहा ते तुमकां बरी खबर आहा. आनी फ्लोरियन वाजा तो स्टॅच्यू कित्याक घातला पळय तो कोंकणी पळय जान पावले ते रोमी लिपीक आनी शाश्टीकारांक लागून हे कोंकणी डिक्लेअर जाले. पूण मोदें तेणीन कितें केलें देवनागरी स्क्रिप्ट केली. ओके, with the excuse that there is no history and geography and literature of Romi Lipi script. Sorry, Baba, Romi Lipi kenna son script. Our churches are full of Romi Lipi. There are writers, there are many people. Tiyat kuttat ami. Now, the question is, we are entitled to have a script in Romi Lipi. Every language is allowed to have its script in a different way. लँग्वेज ऍक्ट अमेंड करपाक 2 भाशेन ते आमी बिल दिला. तेका एक बिल आसा क्लॉज C, कोंकणी मीन्स कोंकणी इन देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट ओनली. हो एक ड्राफ्ट दिला. आनी दुसरो ड्राफ्ट दिला क्लॉज C ते कोंकणी इन देवनागरी आहा तें डिलीट करपाचें. म्हणजे कोणाकूच ऑफिशियल स्क्रिप्ट अशी ना, कांय ते क्लॉजूच नाका आमकां. सो दे कॅन चूज. गव्हर्मेंटान हें चूज करूंक आतां तें चूज ताका जाय तें सबमीट करून दिया MLA मागीर फुडार. सो ताणें हेचेर सांगलां आमकां आपूण स्टडी करता आनीक आपूण तुमचे मागीर तुमकां सांगता कशें कितें कात तें. आनी सगळें बराबर तर आहा. आमी तांकां सांगलां आमी तुजेच येयना, आमी सगळे MLA येतले. आनी ताचो मेन हेतू आसा आयज मेळपाक MLA इज बिकॉज सगळे MLAक आमी एकवटान हाडूंक सोदता हें बिल असेंब्लीन मांडूंक. हो आमचो मेन हेतू. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.